at 7:30 एक लायटनींग जालें वयल्यान टॉप फ्लोर ऑफ द बिल्डींग आनी थंयच्यान तो स्लायड जावन हांगा सकयल येयलो. सकयल येवन ते फातर भितर पडले आनी थंयच्यान तो गेले आनी झाडार पडले. झाड करपल्ले आसा आनी थंय एक वेहिकल डॅमेज जाला ते झाड पडोन. आनी आमचे बिल्डिंगीचे मेनली आमचे डीजी लिफ्ट आनीक पंप्स आनीक इलेक्ट्रॉनीक आयटम चडशे बिल्डिंगीचे चडशे फ्लॅटाचे नियरली 4 TV इन्वर्टर असे चडशे इलेक्ट्रॉनीक आयटम डॅमेज जाले. गेटीचेर पडले. बायले कोण मनीस ना असलेले. देवा गोपेन खरें कोणाक कांय जावं ना. इतके के मातशे 4-5 घराचे TV या इन्वर्टर या फैन ये डैमेज झाले. तो बिजली गिरी है, उस कॉर्नर पे बिजली आके गिरी है और वहाँ से होता हुआ जो हमारा जो डैमेज हुआ है, जनरेटर हमारा गया है, गाड़ी हमारी गई है, लिफ्ट हमारी गई है, 5 और 6 नंबर्स TV जो ना डॅमेज हुए हैं. डॅमेज म्हणजे कोणाक कॅज्युअलिटी जावं ना ही देवाची कृपा आसली. पण हितून खुबशे तेंचे एप्लायन्सीस जे होम एप्लायन्सीस आसा ते खुबशे डॅमेज जाले. So we have conducted assessment. So preliminary assessment report today I will be submitting to the collector and evaluation करून will be granting them compensation under disaster management act. पूण कोणाक काय जावना सुदैवान कोणाकूच ह्युमन कॅज्युअलिटी काय जावना. पूण तांकां डॅमेज बिल्डिंगेन खूब जाल्या. खूब जाणांच्यो TV गेल्यो, खूब जाणांचे फॅन गेले, खूब जाणांचे म्हणजे तांचे सकयल आशिल्लो जनरेटराक मार बसलो. सो आज आमी इन्स्पेक्शनाक आयले. काल तांकां फोन केल्लो हांवें आनी आज इन्स्पेक्शनाक मामलेदार आयला, तलाटी आयला, चेअरपर्सन आयला आमचो आनी तांची डॅमेज कितली जाल्या एसेस आमी करता आनी डिजास्टर मॅनेजमेंटा अंडर तांकां कितें मदत जावंक शकता. कित्याक डॅमेज तांची खूब जाल्या पूण इलेक्ट्रॉनीक आयटम्स बी मामलेदार म्हणटा तसो कवर ना म्हणटा पूण जे सिवील वर्क आसा ते तरी तांकां मेळचें. तांकां एक मातसो सपोर्ट गव्हर्मेंटा कडल्यान मातसो सपोर्ट मेळचो हाज्या खातीर आज आमी आयले.